विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता सगळ्या मनशांका सांदोरून ताची भक्ती राखी करून जेजू वरवीं तुका वचून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या मिसाची भेट आमी देवाक दिनवासून भेटयता. एंटनी फेर्नांडीस आनी नेटी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. देवान तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दामयांव आग्नेलो पेरेरा गोम्स हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रोजी कोस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. विशाल रॉली हो भाव बरो ना आनीक GMCन पेरिगांत आसा. खेरीत भाशेन आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक ताचेय पासत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोजेन आल्त चिकाली लेवान्सियो डिसुजा इग्रेजा सुकुरिना सिक्वेरा माटवें दाबोली आल्बर्ट गामा आल्तो दाबोली जॉन पेरेरा बिहाइंड NSD आल्तो दाबोली मिक फेर्नांडीस नाकेली कार्मेलिना मिस्किता आनी देवस्वा पिकेन क्रिस्पिन डिसुजा हांच्या घोराब्यांनी जाता. ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मिसाचे भेटेन ओतम्या पासत मागता तशेंच भलायके पासत मागता. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया आमचे गोंयचे लोकशायेचे भलायके पासत. आमचे गोंयचे लोकशायेची भलायकी सारकीच बिगडल्या. तशेंच मागुया आमचे गोंयचे लोकशायेच्या ओतम्या पासत. मरपाक पावले अशें दिसता. मरचे पयलींच मागया आमचे लोकशाये पासत. आनी हे लोकशायेचो कत्ल करपाक जे मुखार चल्लेले आसा, जे पॉलिटिकल पार्टीज आसात, सगल्यो मर्डर करपाक लागलेले आसात आमचे डेमोक्रेसीची. ह्या पार्टींचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, तांची मनां उजवाडावंक, तांकां फावो तें गिन्यान दिवंक मागुया. खेरीत भाशेन आमचे लॉज नासलेले 8 जाण आमदार जांणी कालच्या दिसाक उडकी मारल्या आनी आख्खें गोंय एके भाशेन दुकान घातलां, तांचे पासत मागुया देवान तांची नीत करूंक, देवान तांकां कुरपा दिवंक, आपल्यो चुकी समजून सारके जाग्यार येवपाक देवान तांकां भरपूर कुरपा दिवंक, तांकां भोगसणे फावो करूंक तांचे पासत आमी आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मतदार आसा, आनी ह्या मतदारांतले मतदारसंघांतले जे हे आमदार उडक्यो मारून गेल्यात आनी एके भाशेन लोकशायेचो कत्ल करपाक मुखार चल्लेले आसात, त्या सगळ्या मतदारां पासत मागुया. वोटर्स आसात तांचे पासत. फकत फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी धाडून वो एकामेकाक आबूज करून असलीं कामां करिना जावपाक, पूण आपणाचो हक्क मेळोवन घेवपाक ह्या आमदारांच्या घरा वचून तांकां बरे भाशेन समजावंक ह्या सगळ्या मतदारांक फावो तितली कुरपा आनी घोटाय दी म्हूण ह्या सगळ्या मतदारां पासतूय आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. पवित्र सभास किरीत भाशेन बागयून तांकवार मारी ही दुखेस्त माता हिची आज समरण करता. मारिया जेजूच्या कोश्टवतल्या वेळार खुर्सामुडी जुआमा सांगाता एकटीच उबी आसली. किरीत आवय आपल्या पुताचें मरण पळयत आसतना आख्या सोडवणे पासत सोडवण जोडून घेवचे खातीर आमचे खातीर ती थंय उबी रावली. ह्या आवयन आमचे खातीर आपलो पूत दिलो आनी आपल्या ह्या दुखान तिणें सगल्यांक सोडवण जोडून घेतली. आज किरीत भाशेन आमी दुखेस्त जाता तेन्ना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बऱ्या मार्गार चलोवंक आमी अदीक आनी अदीक जागृत रावंक देवाचो आनी भोव करून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागून घेतना ह्या मिसाचें बलिदान आमकां करपा मागुया. जायते आवय आमच्यो दुखीत आसात, कोश्टवतात, तांकां देवान आशिर्वादान भर म्हूण तांचे खातीर मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पडयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक कुसार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कुश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मोडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मातयेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताजे भोक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालें. देवाचें उतर जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणां येतां. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या झाडान म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेन आसा. तूंच म्हजो देव.
होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तुजी भोक्ती कोत्तेल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शरणां येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बळेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब: माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. उद्गार. भाग्योंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सोदू बागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मोळी रोग साक्षेचो मुकुट जिकलोय तुवें सायबिणी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आज किरीत भाशेन पवित्र सभा दुखेस्त माता, दुखेस्त आवय हिची परब समोरून आवर लेडी ऑफ सॉरोज, आवर लेडी ऑफ डॉलर्स अशें आमी म्हणटा. आनी सायबिणीच्यो 7 दुखी आमी आज किरीत भाशेन उगडास करता. पयले जे सिमेओन तिका बाकीत केलें, एक तोर्साद आसपास तुज्या काळजाक विणटली, हे किरीत भाशेन सिमेओन तिका त्या वेळार सांगलेलें आनी खरेंच तें जालें. कित्याक जेजू आपल्या शिसांनी न्हय पूण लोकांनी ताका खुर्सार मार म्हूण थंयसर फॉर्मोण मारलें. दुसरी वस्त, जेन्ना जेजू भुरगो आसलो तेन्ना ताका मारूंक सोदतालो हेरोद पादशाह, तेन्ना धावी ती इजिप्तांत पडून गेली भुरगोच आसतना. कित्याक ते एक जाण राजा जे गेल्ले ते पादशाक मेळूंक ते परत ताका भेट करूंक वचूंक नात. पूण दुसऱ्या वाटान तांकां देवान पाठयले तेन्ना रागाबोरी जावन 2 वर्सां ताचे सकयल आसलेल्या सगळ्या सुपुल्या भुरग्यांक मारून उडोवंक पादशायान किरीत भाशेन आज्ञा दिली. आनी असले वेळार सपनान आज बोडव्यान जुजेक जेन्ना सांगलें तेन्ना सायबीण मायक आनी जेजू घेवन इजिप्तांत पडून गेली. तिसरी वस्त बाबा भयणींनो, जेजू सांडटा. आमी जाणां देव मंदिरांत जेजूक भेट करूंक ती गेली 12 वर्सांचो आसतना तेन्ना जेजू आपूण देव मंदिरांत त्या वडिलां सांगाता भासाभास करता देवाच्या ह्या येण्या विशीं, देवाचे मोहिमे विशीं, देवाच्या ह्या सगळ्या देण्या विशीं. आनी जेन्ना तो भासाभास करता तेन्ना मारिया सजमता जुजे बरोबर आसा, जेजू जुजे सजमता मारिये बरोबर आसा. अशें ती उद्दी वाट चलून परतून देव मंदिरांत वेतात आनी ताका सोदून काडटात. द लॉस ऑफ चायल्ड जीजस. चवथी वस्त बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजूचेर फॉर्मोण मारतात. आमी जाणां सगळे एकठांय जावन ते पादशा मुखार ओ जेजूक खुर्सार मार, बाराबासाक सोड अशें फॉर्मोण मारतात. ही एक दूख सायबिणीन आपल्या काळजान बाळगून दवरली. आनी बाबा भयणीनो, खुर्सा मोडीन जेन्ना जेजूक खुर्सार मारतात, सायबीण माय एकलीच थंयसर आसली. इतले शीस
जेजू वांगडा भोंवताले, पाटलावदा ताचे आसले. ताणें 12 जाणांक विचून काडलेले दोरदूत तेवूय ताका सोडून गेले. जुवां मात रावन आनी कोणूच ताचे सोशी नासलो. असल्या वेळार जेजू कुर्सार मारतना एक आवय आपल्या पुताक कुर्सार उमकळटना पळयता. आपलो पूत कोश्टवता तें ती हें दूख आपल्या काळजांत बाळगून दवरता. भाव भयणीनो, उपरांत जेजूची कूड एके आवयचे हातीन भाव भयणीनो ते देंवयतात आनी तिच्या त्या हांक्यान दितात. एके आवयक आपल्या मेल्ल्या पुताचे मोडे आपल्या हांक्यान धरूंक कितली दूख जाली आसतली हे आवयक. तरी पुत्यान ही सोडवण मनशां खातीर आपलो पूत करता म्हूण जाणा जावन ही दुखेस मातेन त्या वेळार उगीच जावन ही दूख आपल्या काळजांत बाळगून दवरली. आनी शेवटाक आपल्या पुताक भाव भयणीनो ते निकिपितात तें तिणें पळयलें आनी आपल्या जिवितान ह्यो 7 दुखी तिणें काळजांत बाळगून दवरली. कित्याक जायत? मनशा कुडाचो मोग तिका आसलो. भाव भयणीनो, बेर्नाद बागेवन बेर्नाद ऑफ क्लेरवो अशें म्हणटालो, जेजू जर कुडींत मेलो जाल्यार ताणें हो मारयेचो मोग अणभवलो. मारिया ओतम्यान मेली जाल्यार जेजूचो मोग तिच्या काळजांत आसलो. हो भयणीनो, जिवितान आमकां मोगा पासत जायत्यो वस्तू आमी आयकता, पूण जो मनीस एका सोडवणी पासत मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर आपलो मोग भाव भयणीनो सगळो सोंतयता, आपलो जीव समर्पण करता, आपलो जीव मनशा कुळाक दिता, असलो मोग आनी संवसारान कोणेच दाखोड करूंक ना. तो आमच्या सोम्यान आमकां दाखयलो, आमचे खातीर तो मेलो आनी मारयेन हो ताचो मोग अणभवलो देखून खुर्सा मोडी ती एकलीच उबी आसली. आनी त्या वेळार जेजूक आपल्या आवयचो हुस्को आसलो, ताका लागून मोडची न्हू आदी ताणें म्हणलें, उस्तोरे हो तुजो पूत. आनी जुवामाक आनी आख्या मनशा कुळाक बाबा भयणीनो तिच्यो पुतो आनी धुवो करून आमकां ताणें बासायलें. दुसरी वस्त ही तुजी आवय. आमकां ती फावो नासलेले मनशांक ती आवय म्हूण जेजून बासायलें. कसलें बाग आमकां. तरी पुत्यान मनीसकूड अनुपकारी. मनीसकूड आपल्या वाद्याचो, मनीसकूड आपल्या ह्या संवसारांत जियेता आसतना फकत आपल्या 2 दिसाच्या सुखाचे, आपल्या सगळे सवलतीचे, आपल्याक मेळटल्या सगळ्या बऱ्या वस्तूंची चिंतना बाळगिता. पूण मारयेन तशें आपल्या जिवितांत करून आपल्या एकल्याच पुताक तिणें देवाक मानता ते भाशेन देवाक जाय ताचे उजोळें पासत आनी देवाक जाय तशें सोडवण जोडचे खातीर आपुणूय भागीदार जाली. आज दुखेस मातेची परब करता. आमी दुखा बरीत जायते फावटी जाता, बो करून ह्या दिसांनी आमी घडये दुखेस आसा. ही मारीची दूख आमी आमच्या जिवितांत न्हय पूण आख्या संवसाराच्या ह्या दुखां खातीर भेटोवया. अदीक आनी अदीक तिचे विणवणेन आमकां बरेपण येतलें म्हूण आमी भावार्थांनी भरवंस दवरुया. जेन्ना दुखेस मातेन आपल्या जिवितांत ह्यो 7 दुखी मनशाच्या सोडवणे खातीर भेटयल्यो, खालतिकायेन आपूण खुर्सा मोडी उबी रावन मनशाचे सोडवणेंत भागीदार जाली. आमी देवाचे ह्या सोडवणेंत दर दिसाक उपाय घेवया. आमचेर दुखां येता तेन्ना, आमचेर आटेविटे येता तेन्ना, आमचेर कोश्ट येता तेन्ना गुणगुणचे बदलेक देवाची येवजण आमी थंयसर पळोवया. देवान घडयेक आमच्या जिवितांत बरेपण येवजूंक आमकां दुखां, आमच्या जिवितांत कोश्ट, आमच्या जिवितांत आटेविटे पाठयल्यात. ते बरेपणा खातीर आमकां अदीक सोडवण मेळचे खातीर, आमचें सुदारप जावं, आमची उदरगत जावचे खातीर देव वावरता म्हूण आमी जाणा जावया. आनी जाणणी आमी घेता आसतना अदीक आनी अदीक आमी दुसऱ्यांचे सोडवणे खातीर वावरुया. जी आमची आवयो दुखांत आसात, जी आमची भावा भयणां कोश्टवतात, तांच्या आदाराक आमी पावया. जी कोण आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचे पासत आमी अदीक आनी अदीक मागुया. जी कोण आमची भावा भयणां आर्थीक परिस्थितींनी भाव भयणीनो ह्या दिसांनी कोश्टवतात तांची मजत आमी करूंक वावरुया. देव आमकां ह्या जिवितांत अदीक आनी अदीक उपाय दिता. ते उपाय आमी वापरुया. आमची सोडवण दुसऱ्यांची सोडवण जोडून घेवंक आमी दिसपोटी वावरुया. हीच कृपा हे दुखेस माये वरवीं आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.
गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हज्या भावीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्व मानून घेवं. बूक अनवाड्या बापा जेजूच्या कुर्सा मुडी उबी आसतना आंकवार मारीक ताच्या आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमची दुखेस्त आवयचो मायेमोग ह्या आयच्या बलिदानांत खिरीतपणी आमी तुका भेटयता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सोर काड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्त आंकवारमारीची आज आमी नमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळय. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत.
पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे मनशां उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया सुम्याची सुवामी हो मुंडो काथा आनी एकांशीतले पियेता तितलेच भोवती तूं वैभवानेचो आमी तुजे बरोर परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरी देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निव. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जे कुशे परमेन तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा
जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश बरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान उलासतल्यात. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्योन तांकवार मारीच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत सोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T16 पेज नंबर 209 T16.